Kachira soglens mogachi Urbis voraz vutsuloida Kachira soglens mogachi म्हज्या मोगाळ बांबडिंदो आमी माई मोगाचो येवकार दिता फादर आल्बानो फेर्नांदीस हे आमच्या आयचे येजमानपण चलयतल्या याज्ञिकाक तो गांवान बाणालीचो बायग्योन जुआंव बातिस्त इगोर्जेचो विरगोजकार तो सद्याक कुटुंबीक सेवा केंद्राचो संचालक आसा डायरेक्टर ऑफ द फॅमिली सर्वीस सेंटर आनी आज कुटुंबाक भेटयलो दीस देखून म्हाका दिसलें ताका हाडून हांगा देवाचें उतर पुरगटूंक ताका मास्टर्स इन कावन्सिलींग आहा इन द US अमेरिकेक तो शिकला आनी त्या उपरांत ताणें सांतिनेज तो पदवीगार आसलेलो आनी ताच्या आदीं श्रायन होली क्रॉस श्रायन बांबोली तुय इन्चार्ज आसलेलो श्रायनांचो बरो प्रेगादो तुमी ताका घोडे यूट्यूबाचेर पयलो आसतलो होळेगांत ताचें प्रवचन सो आमकां बरें दिसलें ताका हांगा अपोवंक आनी तुमकां ही ओळख फामिली वयर दिवंक अदीक करून तो कुटुंबीक सेवा केंद्र चलयता देखून आनीक तो बूध दिनार देखून ह्या नत्यान आमी खुशाल जाता आनी तुमचे कडेन मागता ताचे पासत मागूंक हे मुण्यारपण ताचें अदीक करून कुटुंबा पासत तो वावर कोत्ता आख्खे दिवसीजीन तें बरे भाशेन ताणें फुडें व्हरूंक आनी देवान बायगून तांतुनीचे मजतीन आपली विंचलेलीं आशिर्वचनां ताचेर ओतूंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नांवेन आमच्या सुम्याचे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं अपुरबायेच्या बाबा भयणानो हांगासर आमी जमा जाल्ल्यांक बागेंत आंतोनीची अपुरबाय आसा आनी त्या पासत ताच्या 3 जाणांत ताचे तयारेंत आमी वांटो घेता हीच भोक्ती आमी फुडें व्हरता आसतना आज आमची पवित्र सभा व्हडा दोबाज्यान जेजूच्या पवित्र काळजाची दोबाजेक परब समोर उमता आनी खेरीत भाशेन हे दोबाजेक परबेंत आनीक बागेंत आंतोनीच्या जिविताच्या संबंदांत आनी आमच्या कुटुंबांत एक खेरीत खाशेलेपण आसा त्या पासत आज बागेंत आंतोनीक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमची कुटुंबां अदीक आमी भावार्थान तिरावंक पवित्र सभा आमकां नेट दिता ही आमी शिकूंक आयल्या आमी ओळखूंक आयल्या आमी दर एकलो कुटुंबाची वांगडी जाल्यार आज ह्या विशयाचे नियाळ करता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या देण्या खातीर आमी दिन वाचुया जी कुटुंबीक जबाबदारी आमी फुडें व्हरून आमचो भावार्थ आमी कुटुंबान जियेता आनी हे भाशेन आमचें कुटुंब आमी ओकोण करता ह्या देण्या खातीर देवाक वाखाणुया आमी दर एकलो कुटुंबाचो वांगडी आमची कुटुंबीक जबाबदारी आमी बरे भाशेन करता आसतना घोडे थोडे फावटी घोडे आमी चुकता आसतले आमच्या भावार्थान आमी हालता जावं घरकान आवय बापूय भुरगीं बाळां आमी घोडे आमची जबाबदारी सारकी पाळिनात आनी ह्या पासत घोडे आमचो भावार्थूय वाडोना खेरीत भाशेन आज आमकां दर एकल्याक ही कुटुंबीक जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक आमकां कृपा मागता आसतना आमची अस्कोताय ओळखून घेवया की आमी चुकल्या सायबा एक घरकार कसो एक घरकान कशी आमचें कुटुंब मजबूत सांबाळूंक आमच्या कुटुंबाचें वर्तेपण उखलून दवरूंक कांय पावटी आमी आडसाय केल्या आमी बेसारमाय केल्या आमी बोर घालूंक ना दूख धरून असल्या आमच्या पातकांचें बोगसणे मागुया हात जोडून दूख धरून आमच्या पातकांचें बोगसणे मागून म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो असो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता
सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची फातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. हे पवित्र मिसाचे पिटन करीत भाशेन क्लेटन आनी सेल्विन फेर्नांदीस हांच्या पासत मागुया. तशेंच आमच्यो कास्क्यो गरजो मागणी दिनवास भाग्योत आंतोनीचे मोजोतीन बापाक उबारुया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया.
जेजूच्या आनी आमच्या मुखार बापा, आईच्या दोबाचेक परबे दिसा तुज्या प्रितीवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता आनीक ताच्या ओप्रमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडा हास्को व्हरता. हे सदां वावते जोरीतलें देवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलोलें कुरपेची सुबान देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या हासोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येताय आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. ओझायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोवेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रायमाक चलोवंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातान घेतलीं. तरी हांव तांचो परामोस करता म्हूण तांणी ओळखूंक ना. काकलुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्याक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगयता तशें हांवें तांकां वेंगयलीं आनी ओडो घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजेच भितर परतता हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कांपता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना. एफ्रायमाचें हांव आनीक निसंतोण करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मोदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसंतोण करूंक म्हाका खुशी ना. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सोडवणाराचे जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या. म्हणया सोडवणाराचे जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या. खरेंच देव म्हाजो तारोक, हांव पातयेवन रावतां. म्हाका भिरांत ना, कित्याक सोयेस्पर म्हजें बोल. ताचें किर्तन गायता तोच म्हजो सोडवणार. सोडवणाचे जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. सगलीं म्हणया सोडवणाराचे जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या. सोयेस्पराक दिनवासतात व्हडल्या ताल्यान. ताचें नांव घेयात, सगल्या पोरसांक कळयात. ताची कोटीक कर्तुत्वां, ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगले कडेन परगट करात. सगलीं म्हणया सोडवणारांचे जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या. सोयेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कोलयात गाजोयात. सियोनान रावतल्या न्हू गितां गायना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचें मोदें खरेंच व्हरतो. सगलीं म्हणया सोडवणाराचे जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचो. बाबा भयणीनो, देवान पवित केल्ल्या मोदें सगळ्याकून ल्हान तो हांव. तरी आसतना थाव नासलोली क्रिस्ताची दौलत परगटचें देणें देवान म्हाका फावो केला आनी आपल्या गुटाची मांदावळ पोसली ती सुबेमाजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. सोर रोचणारा देवान हो गूट काळांच्या अनुभवाक थावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलेलो. ह्याच खातीर की देवाची अगणीत जाणवाय फकत आतां
पवित्र सोबे वरवीं सर्गींच्या प्रधानांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सोबे देवान सासणांक थावन येवजिलोली मांदावून ताचे सोवे ताचेर बाबार दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सोरूंक आमकां धीर मेळटा. ह्या खातीर जाचे थावन स्वर्गार आनी संवसारांत सगळें बापूयपण उपजता त्या बापा मुखार हांव देमी मोडटा. तोच बाप आपले मोहिमेच्या भांडारांतलें काडून हें देणें तुमकां फावो करूं की तुमी ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या अंतस्करणांत पर्यंत रिक्तोल्या बोळान गोठायेन वाडत वेची आनी क्रिस्तान तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं ठिकाण करचें. हे पोरी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगान रिगूं रुंदाय लांबाय उंचाय आनी खोलाय कितली ती समजूंक सगळें पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां बळ मेळटलें. आनी सगळी जाणवाये परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी वळखतल्यात आनी तुमचे भरते वरवीं तुमी देवाचे संपूर्ण भरतेन भितर सोदतल्यात. देवाचें उतोर्य. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तो तोयाराचो दीस आसलो आनी खोरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उराना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांचे कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कोडे मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलेल्यांचे पयलेचे तशेंच दुसऱ्याचे ताणें पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले ना. पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूश विडली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलां ताणेंच तुमी ही विस्वास दवरचे पासत ही गोवाय दिल्या. ताची गोवाय खोरी आनी तो सत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा ताचे एक म्हूण आड मोडचे नात. हें उतर खरें जावचें ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा आसपास विदोल्याक ती पळयतली. स्वामी जेजू क्रिस्ताचें
शुभ वर्तमान ये अपुरबाईच्या बाबा भयणानो तुमी घडये आयकल्लें आसतलें हांवें इल्लो तातूंत मसाला घातला देवान ताका जायत्या गुणांनी बोल्लोलो पूण एक म्हत्वाचो अपुरबायेचो गूण म्हणजे ताका चितारपाचो आसलेलो ताचें चितारप एकदम सोबीत सुंदर आसलें देखून ताचें स्वप्न जालें की आपूण एक बरो चितारपी जातलो ही डिझायर टू बिकम अ व्हेरी गूड आर्टिस्ट आनी आपलें स्वप्न फुडें व्हरच्याक ताका बरे कॉलेजीन गेलो आर्ट कॉलेज आनी एक बरो पितारपी जालो आफ्टर ही फिनिश हीज डिग्री ही बिकेम वन ऑफ द गूड आर्टिस्ट हें जातूच शिकप ताच्या काळजांतलें स्वप्न उत्पन्न जालें आय वॉन्ट टू पिक्चर आय वॉन्ट टू ड्रॉ वन ऑफ द बेस्ट ब्युटिफूल पिक्चर इन द वर्ल्ड म्हाका जाय की आपणें एक बऱ्यांतलें बरें चित्र चितारलेलें आनी हे आपली मनांत कल्पना घेवन एका दिसा तो सकाळचो भायर सरलो I will go around, I will see what I experience around. आनी हे दिशेन तो भितर भायर सरलेलो कोण सकाळ फुडेंच भायर सरता आसतना ताका अशी एक इगोर्ज दिश्टी पडली इगोर्जेचें दार उक्तें आसलें ताका पाद्रीचो उगडास आयलो आनी ते म्हळ्यार आय विल गो एंड आस्क द पॅरिश प्रिस्ट आनी हे दिशेन तो त्या पाद्रीगाराशी गेलो आनी ताका म्हळें फादर आय वॉन्ट टू नो वॉट इज द बेस्ट ब्युटिफूल पिक्चर द बेस्ट ब्युटिफूल थिंग इन द वर्ल्ड आनी तेन्ना पाद्रीन सांगलें की बाबा भावार्ड द फेथ इज द बेस्ट द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन द वर्ल्ड सी आमचो भावार्थ ना जाल्यार आमचें जियेंक जायना सी आय एम अ प्रिस्ट बिकॉज ऑफ दॅट फेथ आनी हांव जाणा ह्या भावार्थान कितलें आमकां बरेंपण मेळटा कितलें बरेंपण आमकां मेवता तें सो फेथ इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन दीस वर्ल्ड ही पाद्रीची उतरां आयकून हो भुरगो आनीक मुखार गेलो आनी असो तूं मुखार वता आसतना ताणें एका जोडें पळयलें लग्नाक तयार जातालें आनी म्हणटच त्या जोडें पळयलें कडेन तो त्या जोड्याशी गेलो कित्याक ती मोगान आसली आनी ती मोगान लग्न संस्कारान भितर सरूंक उबी रावली थंयसर म्हणटच ही आस्क्ड द कपल्स ही सेड कॅन यू टेल मी वॉट इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन द वर्ल्ड आनी तुमी जाणात अकोल न्हवरो काजाराचे तयारेंत आसात म्हणटच वॉट दे विल से लव मोग सगळ्यांहून एकदम म्हत्वाची गरज द लव इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग देर इज नथींग मोर ब्युटिफूल दॅन लव आनी ही उतरां ताचें आयकून तो उपरांत असो मुखार वेता आसतना सुर्या दारेर पावपाचो पावलो तेन्ना सांजेचो वेळ जालो ही सॉज द सोल्जर्स गार्डींग जे सोल्जर्स आपली देशाची राखण करताले आनी सो ही वेंट टू द सोल्जर्स आनी सोल्जराशी वचून ताणें विचारलें कॅन यू टेल मी वॉट इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन द वर्ल्ड आनी यू मस्ट हॅव ऑलरेडी एस्युम्ड एन आन्सर पीस शांती बिकॉज शांती एकदम गरजेची म्हत्वाची देखून आमी आमचो जिवीत पळय सॅक्रिफायस करता कित्याक शांती गरजेचें वी नीड पीस पीस इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग एन इम्पॉर्टंट थिंग इन आवर लायफ्स आनी उतरां आयकून आतां भुरगो बाबडो कांसार जाल्लो आनी असो आपलो दीस दारेर पावला म्हणून कडेन आपूण परतलेले कडेन ताणें एक घोराबो पळयलो त्या घोराब्यान धाकटुली चिमणी उजवाड आसलेलो ही वॉज टायर्ड तो म्हणटा आपूण वचून इल्लेशें कितें उदक मागतलो तांचे कडेन म्हण ताणें दारार मारलें तो वेळ जेवणाचो आसलो रातचो आसलो म्हणटच ही फामील जेवणाक बसलेली पूण कोणें दारार मारलें म्हणून दाराचो वडील घराचो वडील आयलो दार उगडूंक आनी ताणें पळयलें ह्या भुरग्याक ताणें विचारलें कितें जालें म्हाका इल्लें उदक दिवशी पिवूंक हांव कांसार जाला पूण ह्या दादल्यान ह्या घरकारान ताणें कम इनसायड कम आमी आतां जेवणाक बसल्यान पळय यू आर टायर्ड यू मस्ट बी ऑल्सो हंग्री तुका भूक लागली आसतली कम शेअर आवर मिल्स आमचे लागीं व्हडलें कांय ना पूण बस आमचे बरोबर ह्या जेवणान तूं वांटो घे आनी जेन्ना हो भुरगो त्या फामिलीन भितर सरलो तेन्ना ताका ताच्या विचाराचो जबाब मेळ्ळो ही केम टू नो दॅट फॅमिली इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज ह्या घोराब्यान भावार्थ आसलेलो भावार्थान मागणें करून ह्या घोराब्यान जेवणाक सुरवात दिल्ली ह्या कुटुंबान मोग आसलेलो आपुरबाय आसलेली सगलो घोराबो मोबायलाचेर न्हू पूण मोगान एकचारान जेवणांत वांटो घेताली आनी ताच्या काळजान शांती वचताली हातूंत दुबाव ना सो ही केम टू नो दॅट फॅमिली इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन द वर्ल्ड वॉन्ट यू एग्री विथ मी आपुरबायेच्या बाबा भयणानो एक घोराबो एक कुटुंब जावन आसा आपुरबायेचो द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग आनी हांव समजता म्हज्या काळजाचे कात्रेन आमी जी कोण हांगासर सगळीं हाजीर आसात ते हें ओळखून घेतलेलीं आनी मानून घेतलेलीं की घोराबो आमची फामील इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन द वर्ल्ड
कुडे ह्या वेळार कुडे थोड्यांच्या घोराबे खंयचे दोशेर पावले ते हांव नको. सम ऑफ यू मे एग्री विथ मी से येस फादर वॉट यू आर सेइंग इज रायट, बट सम ऑफ यू मे से ना फादर, आमच्या घोराब्यान शांती ना, आमच्या घोराब्यान मोग ना, विस्वाशीपण तुटला, आमच्या घरान सुसेग ना, आमच्या घरान समजिकाय ना. हाव कॅन आय एट दीस मोमेंट बी कन्विन्स्ड that family is the most beautiful thing when my wife is not faithful to me? How can I be convinced that my family is the most beautiful thing जेन्ना म्हजी भुरगीं म्हज्या सांगाताक नात, रेस्पेद दिनात, आयकनात ते. म्हज्यान कशें म्हणूं येता की म्हजो घोराबो इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग, हे म्हज्या जाणटे पिरायेन म्हज्या अस्कोतायेन म्हज्या घोराब्याच्या वांगड्यांनी म्हाका सांडून दिला, जाल्यार पवित्र घोराब्याचें पवित्रपण कुशालकाय व्हरतेपण म्हणटात ते कशें आमच्यांनी खात्रेन ओळखून घेवंक येता. मोगाच्या बाबा म्हणून हातूंत चूक जें कितें देवान घडलें आनी सोबीत केलें तातूंत ना. चूक घडये आमच्यांत आसा तेन्ना आमी घडये ही जबाबदारी ओळखूंक चुकल्या आनी फामील एक म्हत्वाची आनी आपुरबायेची हे धेणे म्हणून आमी चुकल्या देखून ओळखूंक आज आमचे कडेन हे वाटेन ते वाटेन शिंपडलेले घोराबे जाल्यार देखून भाग्योन सांत हातून आज आमच्या काळजांत उलो घालता. देखून आज भाग्योन सांत हातून ह्या जेजूच्या काळजाचे परबे समयार आमकां उलो मारता टू बी मोर कन्विन्स्ड दॅट कुटुंब घोराबो म्हत्वाचो आपुरबायेचो तो जाग्यार हाडुया. Let us make our families the most beautiful thing in the world. उलो आज जेजूच्या काळजाचो भाग्योंत आंतोनीचो. आमची पवित्र सोबेची शिकवण तातूंतूच वांटलेली आसा. आमी पवित्र सोबेच्या दाखल्या तरी पळोवशी जाल्यार पवित्र सोबेची शिकवण सुरू जाल्या ते मेरेन पवित्र सोबेन लोगनीक संस्काराचे व्हरतेपण उखलून दवरलेलें आसा. आमकां सदांच शिकयलां पवित्र सोबेन की घोराबो म्हत्वाचो. आनी हालींच्या वर्सांनी आमच्या भाग्योन जुआंव पावलो दुसरो हाणें आनी आतां ताणें बरयल्लें फामिलियारीस कॉन्सोर्सियो आनी आतांच्या पाप साहेबान बरयलेलें आमोरीस लेतेसिये आनी दुसरी जायती शिकून आमच्या पाप साहेब फ्रांसिस्काची आमी तरी पळोवशी तरी आयकोशीत जाल्यार तो बगोर बगोर आमकां उगडास करता. There is nothing most beautiful than the sacrament of marriage. There is nothing more beautiful in this world than the families. अशें जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणांनो हें सत आमच्या काळजान मनांत उदीक रिगोवया देवाच्याच उतराचेर आदार घेवन. आज जेजू काळजाची आमी पवित्र काळजाची परब समोर उमता. आमी जाणाव हे पवित्र काळजा मदें आनी आंतोनी मदें आनी आमच्या कुटुंबा मदें सोयरीगत आसा ती आमच्यांनी तोडून उडोवंक जायना. ही सोयरीगत अदीक मजबूत आनी गोड करपाक जाय. कशी करतले काय आमी 3 एसान सुरू जातलीं उतरां आमच्या काळजान घेवया. आयच्या पयले दुसऱ्याच्या शुभ वर्तमानांतल्यान पयलें येसाचें उतर हांव घेता म्हणटात तें संस्कार. आज आमी पळयता जेजू कुर्सार किळायले कडेन तो मेलो पूण ह्या शिपायांनी तो मेलो म्हूण समजून ताच्या हात पांय मोडूंक नात पूण एक भालो घेतलो आनी ताची कूस विधली आनी आमी जाणा कूस विधली तेन्ना रगत आनी उदक व्हांवलें. आनी आमची पवित्र सभा आमकां शिकयता हे वेळार जेजूच्या काळजाच्या संस्काराची जोर ती जेजूच्या पवित्र काळीज संस्काराची जोर संस्कार जिवे जाले संस्कार हें आज आमकां पवित्र सभा शिकयता. त्या पासत आज आमी सगळीं ओळखून घेवया दॅट मॅरेज इज अ सॅक्रमेंट, फॅमिली इज अ सॅक्रमेंट. हो घोराबो एक संस्कार. देखून मोगाच्या बाबा म्हयन्यान जायते फावटी आमची जी काजार जातल्या लग्न संस्काराची तयारी करता अकोल न्हवऱ्याक हांव सांगता हें ओळखून घेयात. तुमी भायर आसतना कडेन अकोल न्हवरो आशिल्लीं पूण ह्या देव मंदिरांत तुमी एकामेकाक लग्नाचें उतर दिवन तुमी परतून वेताना तुमी अकोल न्हवरो न्हय. भायल्यान तुमी कडेन अकोल न्हवरो दिसत पूण भितरल्यान काळजाचे नवसोदणी जाल्या, भितरल्यान तूं घोव आनीक बायल जाल्या. आनी त्या पासत हें उतर साक्रामेंताचो घोव म्हजो साक्रामेंताची बायल म्हजी हें काळजान सांबाळूंक एकदम गरजेचें. पूण आज हाचे विशीं बारीक चिंता आसतना हांव नियाळटां खरेंच समजतात काय आमी हें आतांची काजार जातली खरेंच ओळखून घेतात काय की आमी कितें देवा मुखार आमी जोडटा तो एक संस्कार. आनी संस्कार म्हणजे करार न्हय, करार कॉन्ट्राक्ट न्हय, नॉट अ कॉव्हनंट, नॉट अ कॉव्हनंट, नॉट अ कॉन्ट्रॅक्ट. आनी त्या पासून तो करार मोगाच्या बाबान मोडूंक जायना तसलो करार. अशें जरी तर आमच्या दर एकल्या अकोल्ल्या न्हवऱ्यान समजलोलें की हांवें देवा मुखार जोडला तो एक करार, हांवें देवा मुखार जोडला तो एक कॉन्ट्रॅक्ट न्हय एक 2 वर्सांचो 4 वर्सांचो 5 वर्सांचो पूण सासणाक तोगता तसलो करार. हें जरी तर आमी तरी तर खोलायेन समजलोलें आनी काळजान तरी तें तिर आयलेलें जाल्यार आज आमची काजारां मोडटात कित्याक काय 5 वर्सां 7 वर्सान मोगोन आहलोलीं
ते अकोल न्हवऱ्याक तर थंयचार जाल्यार रे तुगे न्हवरो व्हंकले कडेन न्हवरो कोण गो म्हणल्यार जाल्यार रे एकले अकोल म्हाका सांगता सुस्कार हूंय ऑक्सिजन हूंय नागेलें जरी तर तूं न्हवऱ्याक विचारी तुगे अकोल कोण रे म्हणल्यार शाना गुनू कुकुली बुलबुली हे सगळें काजार जाशना आदीं दिश्टी पडटा तेंगेले ते मोगाक शिमानीक मेर ना पूण काजार जातच शाना आहा तें सुणी जाता रेड्या जाता बोकड्या जाता दुकरां जाता हें सगळें मागीर काजार जातच जाता पूण आंकवार आसतना मोगाच्या बाबा बिनानो हें मुखार सरपाक जाय आनी ते पासत आज आमी दूर एकल्यान सांबाळूंक जाय आनी ओळखून घेवंक जाय दॅट मॅरेज इज अ सॅक्रमेंट एक संस्कार तो तोडूंक जायना पूण हांव पळयतां थोडे फावटी काजार जावच्या आदीं थोड्याच्या तोंडार उतर डायवर्स काजार जातोच 2-3 म्हयने जाले कितें टावटिव जालें गो सांगता आड कागतां आड सायन मातां बायल म्हणटा घे और नाका 2-3 म्हयन्या भितर कितें टावटिव जालें गेलें मागीर जालें काजार काबार 2-3 वर्सां मागीर उलयना कॉन्टॅक्ट ना मागीर बिशप सावजां वचोन लायनी रावतात आनी आमी वडेल पाड पडो हांवें तींच बूद दिताय तांकां बाय आसूं जावपाना तें तुगेलें वच तूं बिशपा बोगले कितें तुगे जिवीत तोरणे पिडार कोत्ता तूं तुका फुडार आहा मुगो तूं कितें बेश्टें येश आहा तूं काम कोता तूं जोटा हे बुद्यो आमच्यो लोकनेक संस्कार म्हणून सांबाळचे सुवातेर आमी पवित्र सभेचे आड वेतेरी शिकोवन आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता असले आमचे आज मनान बसलेले आसा कित्याक समाजूय तेंच शिकयता वाय यू हॅव टू सफर वाय यू हॅव टू मेक सॅक्रिफायसीस लायफ इज इजी यू आर इंडिपेंडंट तुज्या लागीं तर जाता सगळें आसा जाल्यार तुज्यान हें सगळें सोंसूंक कित्याक जाय मोगाच्या बाबा भयणानो जेजूचें काळीज आमकां तें शिकयना जेजूचो काळजांतलो मोग आमकां तें शिकयना जेजूच्या काळजांतलो मोग आमकां शिकयता आमचे संस्कार म्हूण घरा बी आमी ओळखून घेवंक त्या पासत आज ही आमी बासावणी घेवया हे मनान आमचें घेवन दॅट नो मॅरेज शूड ब्रेक नो मॅरेज इवन इफ आर मॅरेजीस आर ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन आय डोंट नो तुमचे काजराच्या पण हांव समजता आज भाग्यवंत आंतोनीचो आवाज तुमच्या काळजांत रिगतलो म्हणून हांव समजता आज जेजूच्या काळीज तुमच्या लागीं उलयतले म्हणून आनी दितेली म्हणून तुमकां गोठायनीक बोड लग्न सांबाळूंक लग्न संस्कार जिवो दवरूंक आनी हो लग्न संस्कार हें वर्तेपण सदांच उखलून दवरूंक दुसरी येस हांव म्हणटलो आसलो संबंद आयज पयल्या वाचपांत ओजियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत पळय देवान संबंदाची गजाल केल्या हांव देव हांव मनीस न्हू तो इस्रायल भुरग्याक हांवें कशे भाशेन आमी वाडयलो हांव ताचेर रागार जावचो ना हांव म्हजो तिडोक ताचेर काडचो ना मोगाचे बाबा मेना हेचे संबंद जे जेजूच्या काळजा कडल्यान आमकां दिश्टी पडटात जेजूच्या काळीज काकळुतीचें दोयाळायेचें देखून हे सगळ्या जेजूच्या काळजांत आमी आमची काळजां आमी भेटयता कित्याक जेजून आपल्या काळजांतल्यान आमचे संबंद निटायेर हाडल्यात पातकी आमी देखून जेजूच्या काळजाचे पोरबेची हिस्ट्री हांव तुमकां सांगना पूण जाणा जायत की जेजूची काळजाची परब जरी तर आयली तर जाल्यार इट इज टू ब्रिंग बॅक आवर रिलेशनशीप टू ऑल द मॅनकायंड नॉट ओन्ली टू दोज फ्यू डेस्टीन आनी माकलोल्याक म्हणून न्हय आमकांच न्हू तें आख्या मनशा कुळाक की जेजूच्या काळजांतल्यान हे संबंद उत्पन्न जाले अदीक करून हांव म्हणटलो आसलो आमी क्रिस्तांवांनी लग्नीक जिवीत संबंदा भायर जियेंक जायना जाल्यार तुमी म्हाका सांगात मोगाच्या बाबा म्हण हू इज परफेक्ट लग्नीक जिवीत परफेक्ट म्हूण कोणें सांगलां कशे भाशेन तें परफेक्ट वी आर ऑल इम्परफेक्ट आनी आमचो पाप साहेब आमकां तेंच सांगता नो परफेक्ट हजबंड नो परफेक्ट वायफ नो परफेक्ट चिल्ड्रन नो परफेक्ट फॅमिली नो परफेक्ट मदर इन लॉ नो परफेक्ट डॉटर इन लॉ जाल्यार असल्यो अस्कोतायेन आमी आमचें लग्नीक जिवीत फुडें व्हरता जाल्यार चूक नासलेलो म्हणून कोण आसा चुकतात आमी सगळीं जाल्यार चुकलेले बोगरेक हें जेजूचें काळीज आमकां कितें शिकयता काय फॉरगिवनस मर्सी मोच्यान मोगाच्या भावान कात्रेन तुमकां सांगूं येता आयज जर तर जायतीं काजारां मोडटात जाल्यार इट इज बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फॉरगिवनस इट इज बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ मर्सी कित्याक आयज चुकलेले कडेन आमी बोगसूंक तयार ना आय कॅन गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल्स चुकलो बाबडो तो बायले कडेन दिमी घालून बोगसोणें मागलें म्हज्या उजरा प्लीज फॉरगिव मी जस्ट गिव मी वन चान्स आनी हें सांगलोले कडेन हांवें बायलेक मातशें एनकरेज केलें सी वी आर कॅथलिक्स वी आर क्रिश्चन गिव हीम वन चान्स फॉरगिव हीम ही इज सॉरी फॉर वॉट ही हॅज डन जीसस हॅज फॉरगिवन अस हाव मेनी टायम्स 70 times 7 हें सांगल्या उपरांत ती बायल म्हाका सांगता जेजू गे बोगसोण जेजूको दवर दीज आर द आन्सर्स कमींग फ्रॉम कॅथलिक्स
ही आमी क्रिस्तांवां ज्या जेजूच्या बोगसणाचेर पातयेंक जाय आनी आमी मेले उपरांत जेजूच्या बोगसण आमकां तारण दितले आनी जेजूचें शिकवण आमकां शिकयता तूं पेल्याक जरी तर बोगशिना जाल्यार तुकाय तरी बोगसणां जाय जाल्यार हाव डेर वी से दॅट आय कॅनॉट फॉरगिव आय डोंट वॉन्ट टू फॉरगिव आय विल नॉट फॉरगिव फॉरगिवनेस इजी म्हणून हांव सांगना इट्स डिफिकल्ट इट्स चॅलेंजींग पूण बोगसणें दिनासतना आमच्यानी लग्नीक जिवीत फुडें वता गोंय बायलां बाबडे चूक जाली म्हणून ती बायल घर सोडून मायंगेर गेली कित्याक आतां जायते जाणांक तें सोंपें जाल्लें आसा आनी चूक जाली म्हणटच मायंगेर गेली म्हणटच हे बायलेची व्हंकलेची माय पाय आहाय ती खुशाल बाय तूं भिनाका केन्ना यो तुका रिंग रूम तयार केलोलो आहा तुका थिंग कितें जालें जाल्यार तुका थिंग सोंसपाक गरज ना हे रुमा एसी आहा तूं गेली सगलें आहा थिंगा तूं केन्ना यो आनी राव म्हणटच आज कितें जालें म्हणटच सुना हांवें तें पॅक केलें बॅग गेली थिंगा मायंगेरा चूक जाली थोड्या दिसा भितर ताचे मदें समज कितें जालो तेणी एकामेकाक बक्षिलें आनी बाय चेडवान सांगिल्लें माय हांव वयता घोवा घरा तेगे चूक जाली तेणें मुगे बक्षण मागिल्लें घर काडतो मुगेलो माय सांगो थंय चेडवा वचपाना तूं जाय जाल्यार ताका इंगेन दी हांव चोयता तूं कितको वयता तें हांव चोयतली एक सासमाय आहाय येसो आमगेल्यो येसो माय आहाय ज्यो मायान आपल्या भुरग्यांक बॉक्सोण्या बाबतींत तांकां उत्तेजन दिवन वच भायर तूं पळोवया मागीर कितें जाता तें बक्षिलां न्हय ती ताका असली शिकवण दिवचें आसा तें संबोवन परतून बांदचें आसा आयज आसा जाय त्यो सासमायो आडामे घातले ती वयताय चेडवांगेन बिशप हावजां एनाल्मेंटाक ती सपोर्ट कोताय बाय तूं कर तुगेलें आमी आहाय तुजे बाराबर तो कोता हे पावलो तेणूय सोयरी काडलोली तीच जाणां आसलोली सोयरीक आसतना कितें चलतालें आनी मोगान आसतना कितें चलतालें पूण आतां फुट्यो दुस्पोट मोगाच्या भावां भयणांनो संबंद सांबाळूंक वावरुया दे आर चॅलेंजींग नो रिलेशनशीप इज परफेक्ट अप्स एंड डावन्स आनी अशें जरी आसतले कडेन आमी जर तें समजोनान जाल्यार लग्नीक जिवीत उत्तलें कशें काय तुमी जायते जाणां समजोल्यान देखून तुमचें लग्नीक जिवीत तीर आसा 10 वर्सां काडलीं तुमी 15 वर्सां काडलीं 25 वर्सां 40 कडेन थोडीं 50 पावलीं कितें जिवीत सोंपें आहलें म्हूण मारलीं नात खोटां उलयलीं नात उतरां दुकोल्लें ना राग येयलो ना जालां जायतें पूण सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन दिलेलें उतर खाला उडोवंक दिलें ना तुटले संबंदशे दिसले पूण उखलून दवरल्या बोगसोण्यान जेजूचें काळीज तेंच शिकयता आमकां जेजूचें काळीज बोगसोण्याचें आमच्या संबंदान बोगसोणें हाडुया संबंद कुटुंबीक आमी ते सांबाळुया आनी तिसरी येस समोरोमणू मोगाच्या भावा म्हण आयचो विशय कुटुंब भावार्था विशीं उलयता आमचें कुटुंब भावार्थान तीर करुया आनी आमी क्रिस्तांव कशीं आमी समोरोमण्यो करूंक नॉट इवन एज क्रिस्टियन्स वी एज गोवन्स आर सेलेब्रेटीव पीपल आमकां नाचोंक जाय आमकां हेडोंक जाय आमकां गायन करूंक जाय हें आमच्या रक्तांत आसा आनी हें आमच्या रक्तांत आसा म्हणटच आमी कसल्योच आसात ते समोरोमण्यो आमी बेश्टेच उदकार उडयनात त्यो पूण आमी क्रिस्तांव आमचे थोडे भावार्थाचे समोरोमण्यो आसात संस्काराचे समोरोमण्यो आसात तातूंत भावार्थ दिसता काय माय डियर फ्रेंड्स प्लीज डोंट मिसअंडरस्टँड मी हांव समोरोमण्यो करच्यो न्हू म्हणिनात भुरग्याचो बावतिज्म समोरोमणी करूंक जाय पयलो कुमन्या भुरग्यांचो सेलेब्रेशन केलें म्हूण वायट ना क्रिस्म पासून केलो कांय वायट ना काजाराचे समोरोमण्यो संस्कार तो फलान संस्कृताय आमची करूंक जाय पूण आयज आमच्या क्रिस्तांवाचो दर्जो खंय पावला तो पळयात भुरग्याचो पयलो कुमन्या सगळी तयारी करून ह्या भुरग्यांक आमी काळजान जेजू येता म्हूण आमी शिकयता पूण तो सांजेचो वेळ येता म्हणटच त्या भुरग्यांक काळजान जेजू आहा त्या उगडास आसना फलां नाचताय तीं फोगेट मारले त्यो केक कातोल्ले त्यो तितलेंच इगोर्जेन तरी तर पाद्रिकान सांगलें सोडपोडी नाका मास्कोत नाका मीस जाय नाका येयलो पोदून गोड्या सोडपोड घालपाक येयली मदून आनी कितें घालपाक सर भांगारांनी नेटयतात ह्या भुरग्यांक आमी धाकटी देडीक व्हंकल कशी करता लायक अ मिनी ब्रायड आनी इतलेंच न्हय आतां खंय पावल्यान तें पळयात आतां वेडींग प्री वेडींग शूट्स जाताय न्हू ते आतां प्री फर्स्ट होली कम्युनियनूय शूट जावपाक लागल्यात आनी फेसबुकाचेर घाताय आनी सायबान हांवें पळयलां थंयसर प्री कम्युनियन शूट त्या बायके इश्टीत कोणाक झाडे हांद्या लांबयला ते घाताय ते मोच वचोन ते मेजाचेर दवरल्याय थिंगा ती वाट आहा ती आनी खंय गायल्या आमोगाच्या भाव भयणांनो कुमन्याव पयलो कुमन्या भुरग्याच्या काळजान जेजूचो उगडास आसचे सुद्दां आवय बापूय कितें करतात ती पळय आमी भुरग्यांक कायदे घालतात ताणें कितें करचें खातीर पूण मांगे नीट माय वयता आदल्या दिसा सलुना वॅक्सिंग करपाक केंस स्ट्रेट करपाक लिपस्टीक करपाक आयब्रोज काडपाक सकाळीं मिसाय एक इस्तीत गेलो मागीर हॉला आनी एक इस्तीत गेलो मग बावड्या पाय गेले मग सकाळीं गेलो तो सूट घालून बावडो आखे हॉला नाचता पूण आमच्या बायलांक
शिमानी मेर हुई आज म्हाका बेश्टीत धड कोंचूय नाकाय कित्याक मोगाचे म्हणून हे नाच जाल्ले आसात शीम खूंय पावल्या ती पळयात आमचे लग्नाचे समारंभ हांव नको तुमच्या वाठारांत तुमचें कशें चलता तें कितें चलता क्रिस्तांव आमी रोस म्हणटा तो काडपाक परंपरा ती आमची पूण आज रोस काडप पडे पावलां आनी इद्वास पडे आमी दुडवाचो करतात ताका शीम आनीक मेळना म्हाका कोण सांगो पयर फाटीं फादर रोसा खंय 8 लाख मुळे गोरवान सांगताय आनी हें गोंयकारपण आमचें क्रिस्तांवपण आमचें आनी 8 लाख म्हळ्यार जाय ते UK कोण येताय आवय फुलोय थोड्यांनी UK येताय ते काजराकूय येताय 8 दिसां म्हणून आनी 8 दिसां तो लीव मेळना जाल्यार काम पासून सोडून येताय ते काजरा येवपाक जाय म्हणून यो रे बाबा हांव ना म्हणा पूण कसले समोर पयर कोणागे खंय काजरा खंय रोसा गेले कोण खंय ऑकॉल टायट तांकां ते मॅजीक शॉट दिलाय वोडका शॉट दिलाय खंय व्हंकलेक खंय ती 2-3 मात म्हळ्यार ती नोक्यात्र चोवपाक लागली ते खबर ना खंय ती खंय बसपाक जाय ती आनी व्हंकले बराबर देडयोय टायट तांकां मागीर आण जाग्यार बसयले आनी थंय आमी वडील आमी माय पाय वडील आमच्या घरांनी वचले म्हणून सोमतात तेन्ना आज पाय अर्रा सांगत म्हाका फादर आमगे जावया BMW गाडी दित मरे आमी दोतीचेर आड आनी आमी थिंगा देण्याचेर आड म्हूण सांगतात आनी असो सासपाय आहा आमगे ट्रेडिशन ते आमगेले संस्कृताय ते आमगेली तूं कोण रे आमकां सांगो येयलो तो हे आमगे आहा तें आसोंकूच जाय म्हणटच पवित्र सभेचे शिकोवण ती हांव म्हजें म्हूण सांगोना बाबा भयणानो आमी क्रिस्तांवां आवर ऑप्शन शूड बी फॉर द पुअर जरी तर पाद्रीकारान गोरेबा बाबतीन कितें सांगलें रे थिंग बोर तिडोक येता आमकां पूण इगोर्जे मुखार 15 वर्सांचो तो एक वरा आर्क घालपाकू थिंग दोड मोडपाक आमगे कांय बोल्सांत चिमटी जायनाय ते होगेटे होजने मारपाक आनी 5-10 हजार तो अशे पयस धुवरान वयताय पूण होजने फोगेट्यो आवय तेजेर ऑर दल्लो आमगेलें पूण दॅट इज एनवायरमेंटली डिजास्टर म्हणून तें तकलेंत आमच्या अजून बसना हांव एकल्यान मारल्यार कितें जाता हांव एकल्यान केल्यार कितें जाता तो माना तेणें केलें ना तो कोना हो भावार्थ आमचो आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा म्हण डू वी हॅव प्रिंसिपल्स डू वी हॅव वॅल्यूज आय एम अ फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट आयज जेजूच्या काळजाची भोक्ती करता हांव तेन्ना कितें शिकयता ते आमकां फुगड्यो मारूंक देखून सोंज्यां फुलोयाय तो जॉन बावतीस बाबडो येयलो कांय खायनासतना पिनासतना पूण आतां ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट येवपाक लागले सांज हांव बेस्ट नाचया रेन डान्स करुया सगळें फुगड्यो घालया आनी दीस इज द वॅल्यूज दॅट वी आर टिचींग टू द वर्ल्ड दॅट हू वी आर एंड वॉट वी कॅरी मोगाच्या बाबा भयणानो आव्हान तें तुमकां बोटां दाखयना पूण नियाळ करूंक आपयता जेन्ना फॅमिलीच्या बाबतींत भोंवलेलो आसतना जायते कुटुंबा बाबतींत बरेपण आसा वळखून घेता ना न्हू आय एम एप्रिशिएटीव आनी आय एम ग्रेटफूल टू मेनी गूड फॅमिलीज जे भावार्थान आज चलतात तुमचे सारकेल्यो जायत्यो फॅमिल्यो आमकां देखीवंत आमचे पवित्र सभेन जायते बरेपण हाडटात पूण आसात जायत्यो थोड्यो चुकलेल्यो आसात घडये जायत्यो जातून घडये बरेपण ना आमी जाणा कोण तें कितें तें आमचेच घडये फॅमिलींतलीं आमचीच भुरगीं घडये तुमी आवय बापायनी 50 वर्सां सेलेब्रेट करतात पूण तुमच्या भुरग्यांचे काजार पळय फर्स्ट एनिवर्सरी करूंक पावना थिंगाच गडगडलें आसा जाल्यार आमच्या घरा बी आमच्यांनी जाग्यार हाडूंक येतात की ना बागेंचो आमचो आंतोन आमच्या घराब्यां खातीर ही इज नॉट जस्ट टू आस्क फॉर मिरेकल्स फॉर आवर सिकनस आनी हें आनी तें न्हू आमच्या घराबे सांडल्यात आमच्या घराब्यान शांती घडये सांडल्या विस्वास घडयना घोव घरकारा लागीं उलयना घरकान घडये आपूण पयशांक म्हणून समजता तर हांवें घरकाराचेर कित्याक पातप्याक जाय माय फूट ताचें हांव घेतलो हा म्हज्या हातूंत सगळी दुस्पट घडये जायत बांगेत आंतोनीशी आमचें कुटुंब हाडुया आमचें सगळें काळजा मनांतलें आमी घालता आसतना आज बागेंत आंतोनीक आमचे घराबे उबारुया जेजूचें काळीज कुटुंबाक लागू जातलें काळीज आज घडये जेजूचें काळीज घडये रोडटा ओदी घडये तें दुखवलां वो तें आज संतोशान भरता काय ताचो आशिर्वाद आमचेर आसा काय हो आशिर्वाद जेजूच्या काळजाचो आमच्या घराब्यान तरुया आमी दर एकलो कुटुंबाची वांगडी आमची जबाबदारी ती घरकार बापूय आवय घरकान्नी भुरगीं तरणाटी कशी आमच्या कुटुंबाचें वर्तेपण उकडून दवरूंक तर आज आमी हाजीर आसलेले हांगासर बागेंत आंतोनीचे भोक्तीन जेजूच्या काळजान आमी वांटो घेवन ह्या मिसांत वांटो घेतले एक निर्णय घेवन वचुया लेट अस मेक अ फॅमिली द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन आवर वर्ल्ड आमच्या घरा बी आमी दूर एकलो करूंक वावरुया भांगाराचे आपुरबायेचे मोगाचे सेवेचे बोगसोणेंचे अशेंच जावं आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ बरोबर उच्चारून म्हणुया सतमंता देवाक सोर पदवेदार बापाक
स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या गोरवीं गोरवीं समवलो आंकवार मरे ताईन सोलमलो वस्त्रता काल कनेक कोश सुसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निपिपिलो तो मेल्ले मदें देंवलो दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीव जालो सरकार वक्तांचो एककार पातकांचें बगसुलें कुडीचें जेवण खावन सासणाचें शिवीर आमी दोरेकल्याक आमचो घोराबो देवाचें देणें पूण देवाचें देणें कशें जिवंक आमकां कुरपा जाय बळ जाय जायतीं आव्हानां जायते तरेचीं तुफानां आमच्या घोराब्याचेर जाल्यार भाग्यून आंतोनिकूच मुखार घालून जेजूच्या काळजाक आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी भेटोवया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी याज्ञांनी आपल्या हातान घातलेल्या गोऱ्याब्याचें जिवीत बागिवंत करूंक म्हूण तांकां बापाचो आदार मागुया. दर एक क्रिस्ती भावार्थी जेजूच्या काळजाची भोगती आपल्या कुटुंबान करूंक आनी आपली कुटुंबां जेजूच्या काळजाक संस्कारूंक आनी हे परी ती बागिवंत करूंक म्हूण मागुया. आयचे 3 जाणांचे इंटेसांव भेटयलां क्लेटन आनी सेल्वीन फेर्नांडीस भाग्यवंत आंतोनीचे मोजतीन आपल्या कुटुंबांत मागण्यांक पयलो वयलो जागो दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या मगाळ बापा आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबाच्या देण्या खातीर आमी तुका वाकाणटा. आमचें कुटुंब तुज्यान सुरू जाला जेजूच्या काळजांतान तें आयलां. वाकाणटा आसतना आमच्या कुटुंबांत आसलेलीं सगळीं आव्हानांय प्रश्न कोणती दुखी आमी तुका भेटयता. आमच्या कुटुंबाचे वांगडी वेगवेगळे घडे प्रश्नांनी सांपडल्यात आज ताच्या काळजांत आसलेले हे सगळे आमी तुज्या पुताच्या काळजांत ते आमी घालता आनी आमचेर जण एकल्याचेर कुटुंबीक वांगड्याचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C25 पेज 39. Oh
म्हज्या भयणी बाबा न्हू हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकली मोहिनी आमचे आनी पवित्र पित्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. बोल मोगाळ बापा तुज्या प्रितीवन पुताच्या काळजाचो उतरावरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दो हें मानून घे. आमचे असोकतायेक लागून आमी परतून परतून तुका वखमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकृतीन आमच्या अपराधाचें बोगसोणें आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनीक सासनाच्या देवा सोर्व काळे आनीक सोर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलोल्या ताच्या खोडवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सोबेक फुटली जोर सोडवणेचे जोरीन संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या वितलोल्या काळजांत सोडवणदार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां देव दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खांतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कलराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
bavartaco gut porgotuja. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पडा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पेतुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो दुरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची, आमच्या कुटुंबियाची वांगडी सोंपलेल्यांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची आनी दोऱ्यातल्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती बागेवन जुजे तिचो पोती बागेवन धर्मदुता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन आंतोन बागेवन जुजेवास बागेवन फ्रांसीस शावियरा सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. अपुरबायेच्या बाबा भयणानो जेजून शिकयल्ल्या मागणें खूब क्रेस्त कुटुंबीक मागणें तें जें कितें आज आमी नियाळटाव तें ह्या मागण्यांत लिपलेलें आसा. ह्या मागणें आमकां संस्कार संबोन देवा कडेन बापा कडेन आमच्या ताच्या भुरग्यां कडेन आमी चुकता. आमी बक्षोरें दी साहेबा आमकां दिसपट्टो गिरास आमचो समोरमण्यो करतात तेन्ना इबाड करपाक न्हय पूण फावो तितलें हें सगलें आमकां देव ह्या मागण्यांत शिकयता जाल्यार मागण्यांतल्यान आमच्या घोराबे पवित्र करूंक जेजूच्या घोराब्या सारकेले टू मेक आवर फॅमिलीज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन द वर्ल्ड कुरपानी बळ जेजून शिकयलेल्या मागण्यांत आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशन ओत्र एकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जी येताय आनी रासभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आतां आमी एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमची कबूल कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमची कबूल कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती. जेजूच्या काळजाचो मोग भाग्योतांतुनीन त्या बाळकाक खेळयलो. असतो जेजू ताच्या रगत आनीक मास आमचे कुटुंब पवित्र ह्याच मनान ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सोदतलीं सगळीं सुभागी. म्हाका फावो ना पूण तुज्या कांच उतरान म्हाका भलायकी मेळची.
कुमिन्याच्या वेळार आमी गायन करूया R15 पेज 182.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रितीमोगाच्या संस्कारांत आमी वांचो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंभावर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुताचे जो चडशीं आमकां ओदेक ओदेक ओडून घे आनी आमच्या भावां भयणी सवें तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखून मोगान ताची चाकरी करूंक आमकां करपा दे. आमी मागता तुज्या पुताचे जेजूचे नांवीन. अशें बसूया. उपकार करून बसत. आमच्या 3 जाणांच्या मिसांचो वेळार एपरी 5:30 वाजता पयले मीस, दुसरें 6:45 इंग्लीश भाशेंतल्यान, तिसरें मुख्य मीस 8 आनी 9:30 वाजता सकाळची आनी सांजे 4:30 वाजता. कोणाकूय मिसाची तेसां भेटोवंक जाय वो इगोर्जेक कितें फूल पाकळी दिवंक जाय, आमचें ऑफिस उक्तें आहा. मिसा उपरांत सोवेन रूम उक्तो आसतलो. तुमकां धर्मीक वस्तू घेवंक जाय जाल्यार सांगलां ते भाशेन 2 व्हिलर्स पार्किंग हांगा पार्क करतात तेन्ना चावी काडात पूण लॉक करी नाकात. कसली एमर्जन्सी जाल्यार आमच्यांनी आमचे आशर्स एटेंड जातले. आयज एक एमर्जन्सी जाली ते भाशेन केन्ना एमर्जन्सी जाले जाल्यार कोणाची स्कूटर पार्क केल्ली आहा ती तरी काडूंक जायना, सगळो गडबड जातलो. ते पासत तुमी ते भाशेन आयकुचें. 4 व्हिलर्स पार्किंग थिंगा होकोत दुयेंतींक पडे घेवन येतात तांकां आमी भितर सरूंक दिता आनी चड पेरिगोस जाल्यार तांची कार हिंगा दवरता, नाजाल्यार 3 कारां थिंगा पार्क करतात. मागीर हांगा 14 खोदेली घातल्यात आर्म चेअर्स प्लास्टीक, ती फकत जाणट्यांक आनी दुयेंतींक. आमी मागीर तांकां पयलें कम्युनियन दिता आनी मागीर तेंचे फाटल्यान 1-2 बांक आहात ते फकत तांच्या घरच्यांक. तुमी ही मांडावळ सांबाळची. कुमसाराक फादर हायसिंत आहा, तुमच्यांनी कॉरिडोरांत वचून तुमच्यांनी कुमसार जावं येता. आतां सोत्र्यो आनी रेनकोट हांव तुमकां सदांच सांगूत आयलां आनी कालूय सांगलां चोरी केन्नाय जावंक ना म्हूण. फकत पयलींच पावटी सुरू केल्लें तेन्ना 2 सोत्र्यो कोणें आपली पोरणी दवरली आनी नेवी व्हेली. हे पावटी खंय 5 सोत्र्यो उण्यो जाल्यात. म्हाका लॉस दिसता सांगपाक. 5 सोत्र्यो आनी कितें म्हणून कोणें व्हेल्यो म्हणून नोको. कोण थोडी चोरूंकूय येता आसतली. केन्नाय न्हू चोर एकली बायल येताली आमचीच चोलची बॅग घेवन येताली आनी आमचो तरी पाळो लेट जावं जाय ते नाल पडटाले. ती बॅगान घालून वताली. ताका सिक्युरिटीन विचारलें तूं कितें कोत्ताय? ना सांतांतोनीन म्हाका दिल्या ती नाल. सांतांतून दिले एक नाल पडो वयलो बरें आहा. तूं बॅग घेवन तरी सदां नाल व्हरों येता. ही चोरी जाली. ते भाशेन सोत्र्यो जायते आहाय त्यो चोरूंक हाडूंक ना. आनी कोणाक तरी उणें जाल्यार म्हजे कडेन मागची, म्हजे कडेन एक्स्ट्रा हात हांव मागीर दिवन. कित्याक गरजेचें सोत्रेचो प्रेस न्हू, पावस पडटा जाल्यार भिजतात तें गरजेचें. कोणेंय कोणाच्या सोत्र्यांक हात लावचो न्हू आनी मागीर कादंबा ट्रान्सपोर्ट कशी मेळची न्हू. मेवली घेवन गेली घरा. मातशें तशें लॉस दिसता म्हाका सांगूंक हांगा हांव न्हू. आमची शिवोलकारांक वचची नात पूण दुसरीं भायलीं येतात तीं चान्स मागतात जाल्यार मातशें तुमच्या सोत्र्यांक लागून म्हाका हांसूंक येता. उपाधिकार सारको तापोवन उलयता म्हणटा म्हाका हांसूंक येता. हे भाशेन जालां देखून. बायगोंत आंतोनीचे परबे सुमयार तियात्र आसतलो जाचें नांव गिरगिरें. बरयणार आनी डायरेक्टर रोज फन्स. ताच्यो तिकेट्यो आमच्या कंपाउंडान मेवतात आनी मागीर मिसा उपरांत ऑफिसांत मेवतल्यो. फाल्यां सोनवार 4:30 वाजता सोदांचे भाशेन मीस जातलें. ते भायर सोदांचें आमचें 7 मीस इंग्लिजींतल्यान जातलें आनी तातूंतूय आमी मागणी कोत्तले. विनवणी मागपाचें मागणें बायगोंद आंतोनीचें तें कोत्तले. पूण सगलीं मिसां सांजेचीं 4 उपरांत तांकां आयताराचे कायदो तुमी फुलफील करतात. सो सोनवाराक येयला आयताराक येवंक जाय तें तुमचेर दवरलेलें आहा. 2 मिसांत वांटो घेतलो म्हूण कांय ना पूण तेवूय ते मीस 3 जाणांचें जातलें. आनी मागीर आयताराचें आमी दुसरे दिसा कोत्तले. 3 जाणांक लागून तशें आहा. आमचे
कोणूय आमचे भाव भयण्यो कॉन्फरन्स जावंक सोदतात तांणी फॉर्म आमचे फिरगोजीचे आनी थोडे एक कॉन्फरन्सींत आहात दुसरे कॉन्फरन्सींत भितर सरूं येता जावं येता तातूंत कांय वायट ना तुमी फॉर्म वचची आनी 9 तारखेर आयतारा दीस 11 वरांचेर तुमकां आकारणी आसतली कोण पण नवे कॉन्फरन्स जावंक भितर सोदतात तांकां आकारणी दिले बगर आमी भितर घेना तसोच 9 तारखेर आयतारा दीस 11 वाजता तांकां खेरीत आकारणी आसतली हांव फादर आल्बानांक किरीत भाशेन दिनवासतां आज ताणें खोडेगांत देवाचें उतर पोरगोटलें देखून आनी फामिलीची मुल्यां आमकां उक्तीं केलीं देखून ताचेर आनी ताच्या वावराचेर कुटुंब सेवीक केंद्राच्या वावराचेर आमची आशिर्वचनां आमी मागता उबी रावया सो एक घेता फकत दिन वाचूंक की म्हाका संदी दिल्ल्या खातीर पयलेच फावटी हांगासर ह्या सांतोनीच्या 3 जाणांत हांवें वांटो घेता तुमचे बरोबर म्हजेरूय आशिर्वाद सांत आंतोनीचो आनी तुमचेर सगल्यांचेर फादर सोकर म्हाका जायतें मार्गदर्शन दाखोवपी ही वॉज माय प्रिफेक्ट ही वॉज माय डिरेक्टर जेन्ना हांव तो डिरेक्टर आसलेलो कुटुंब सेवा केंद्राचो हांव ताच्या बरोबर वावर केला जायतें ताचे कडेन हांव शिकलां देखून म्हाकाय अभिमान भोगता ताचें व्हडपण करपाक अशें म्हणून न्हय पूण म्हज्या यादनिके यात्रेन ताचें जायतें हातपट आसा डिसिप्लीन आसा बरी मुल्यां आसा देखून फादर सोबे बाजार म्हाकाय खुशालकाय भोगता तशें तोखणाय करपाक आनी काळजांतून दोग बरें करूं म्हणपाक जें म्हजें कितें यादनीकपणांत आसा तातूंत तुजो जायतो हात आसा देखून तुमकां सगल्यांक सांत आंतोनीची परब भावंडेता आनी आशिर्वाद तुमच्या कुटुंबाचेर सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर तुमच्या वावराचेर आनी कुटुंबाचेर आसूं वचून येयात जेजूच्या पवित्र काळीज संस्कारांची जोर संबंदाची बुन्याद आनी पवित्र समोरुमण्यांचो उगडास भाग्योत सांत आंतोनीचे मोजतीन तुमच्या घोराबे उखलून दवरूंक क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा
बागिवोन आंतोनेची विणोवणी मागूंक मागणें. बागिवोन आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणोवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खाल ते पुडी मागता. नोमान तुका बागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सरभोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंतीबरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणोवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवशान रावता. बायग्यो तातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे उस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवारे वेळार तुका जाय ते बायगोन तांतुनेच्या फुड्यान घाल. ओरचोऱ्यांच्या बायग्योन तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जियेवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनंती कोर. आमेन. आमी शॉर्टाक गायन करूया. R23 पेज 187.